The Beatitudes that Jesus gave to the world during his Sermon on the Mount are, in Pope Francis' words, the ticket, the guide sheet for our life, so as to avoid getting lost and losing ourselves, the guide for the journey that leads us to the kingdom of God. Now, of the 8 Beatitudes in Matthew's Gospel, which one do you think is the key one? Is it the poor in spirit, those who mourn, the meek, those who hunger and thirst for righteousness, the merciful, the clean of heart, the peacemakers, or the persecuted? Hello, I'm Father James Kubicki of the Pope's Worldwide Prayer Network, and the Beatitude that Pope Francis considers the key is, "Blessed are the meek." His reason is that later in Matthew's Gospel, Jesus said, "Learn from me, for I am meek and humble of heart." Pope Francis said that meekness is a way of being that brings us very close to Jesus, whereas the opposite attitude always leads to conflict, war, and many horrible things. Meekness is countercultural. The world thinks of it as foolishness, as letting people step all over you. Pope Francis said that it's another thing. Meekness is depth in understanding the greatness of God and adoration. Worldly people tend not to be meek and humble, giving God the glory, but seek glory for themselves. Another translation for the word blessed that we find at the beginning of each beatitude is happy. That tells us something very important. The Beatitudes are the attitudes that every Christian needs in order to be happy. Are you blessed? Are you happy? Are you living the Beatitudes?
गायन घेऊया A24. संकोष्टाने स्वतः तुका उसक्या गोदीत स्वतः तुका कुशलपणात स्वतः तुका सुकले खोडीत स्वतः तुका दिसा फांतोडू देताना काळजांतले उद्गार सोडटा आयच्या दिसा जेसो पुसो तुका दोन्या ते भेटोयता संकोष्टांनी स्वता तुका उसक्या गोबीत स्वता तुका कुशलपणात स्वता तुका सगळे खोडीत स्वता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसती. जेजू कृपा दिवं. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या डायना डिसोजा हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूं हे भेटीन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. एड्रियन आनी जुलिया फेर्नांडीस आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेरूय आनी तांच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. एलिसांवाची तयारी ह्या दिसांनी चालू आसा ह्या आख्या प्रोसेसाचेर आनी जे उमेदवार आसात तांचेर आनी मोतां मारूंक तयार जातल्या सगळे परजेचेर देवाचो आशिर्वाद आनी पवित्र आत्म्याचो आदार दी म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जेसू दर्यांत वादळ मोड येता ताका तोंड करता आनी शीस जे गाबरतात तांकां शांती फावो करता आनी शीस तरी पूण जेजूचेर बावाट दवरिनात कित्याक ते अजाप जातात. दर्या जावं वारो आनी वादळ मोड हाचेरूय आका अधिकार आसा हें पळोवन ते तोटाकतात. आनी जेसू म्हणटा आजुनूय तुमकां बावार्तना बावार्थाचे मनीस आमी दिसपटी जावं. अदीकान अदीक आमच्या जिवितांत बावार्थ तीर आमकां आसूं. दर दिसाक आमच्या जिवितांत येतले प्रश्न आमी सुटावे करूंक ह्या मिसांत आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पुनिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारुणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच्या कुवारमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सगल्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे कुशी प्रमाणे जायश्यो कोर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी भरून वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान नातानाक देवाशी धाडलो. ताचेशी येवन ताणें सांगलें, एका शारांत दोग मनीस आसात, एक गिरेस्त आनी एक गरीब. गिरेस्ता लागीं मेंढऱ्यांचे आनी गोरवांचे जायते हिंड आसले, पूण गरीबा लागीं एकूच शेळी आसली आनी ती बी विकती घेतलेली.
तिका जेवण खाण दिवन ताणें बरे भाशेन पोसली आनी ती ताच्या भुरग्यां बाळा सांगाता वयर सरली. तांचेंच खाण खाताली, ताचेच काशांतलें पियेताली आनी ताज्या हड्ड्यार न्हिदताली, कित्याक तो तिका आपली एक धूव जाल्लेच भाशेन लेखतालो. पूण एक दीस एक पावणो त्या गिरेस्तागेर पावोन सरलो. ताका जेवण करूंक तो आपल्या खाशा एका मेंढऱ्याक वो पाडकुल्याक मारूंक तयार ना जालो. पूण त्या गोरिबाची शेळी मारून आपल्या पावण्याक ताणें जेवण तयार केलें. हें आयकून दावीद त्या गिरेस्ताचेर बरोच गरम जालो आनी ताणें नातानाक म्हणलें, देवाच्यान अशें केलां त्या मनशाक मरण फावो. असलें कर्तूब ताणें केलां आनी मात तरी दया दाखोवंक ना देखून ताणें एक शेळयेक 4 शेळयो फारीक करूंक जाय. तेन्ना नातानान देविदाक म्हणलें, तूंच तो हो मनीस. सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, म्हजी बेपरवा तुवें केल्याय आनी हितीत उरिसाचे बायलेक तुजी पोतीन करून घेतली देखून तुज्या घराण्यावेली तलवार केन्नाच कोडसोची ना. सर्वेस्पर असो उलयता, तुज्याच घराण्यांतले हांव तुजेर वायट उपजोशें कोत्तलो आनी तुजी सुजीर तुज्या बायलांक काडून तुज्या पेल्याक हांव दितलो आनी हे वताच्या उजवाडाक तो तुजे बायलांक घेवन न्हिदतलो. तुवें केलांय तें गुपीत केलांय, तर हांव आख्ख्या इस्रायलाचे नदरे मुखार आनी वताच्या उजवाडा हे सगल्यो वस्तू कोत्तलो. दाविदान नातानाक म्हणलें, म्हज्या सर्वेस्पराचेर हांवें पातक केलां. नातानान देविदाक सोजमायलो, सर्वेस्पर तुजें पातक बोगशिता. तूं मोडचो नाय, तरी असलें कर्तूब करून तुवें सर्वेस्पराची बेपरवा केली देखून तुका जल्मोचो आसा तो भुरगो मोडटलो. मागीर नातानान आपल्या घरा परतलो आनी उरियेसेच्या बायलेन दाविदाक दिल्लो त्या भुरग्याचेर सर्वेस्परान खास धाडली आनी तो चड पिडेस्त जालो. दाविदान आपल्या भुरग्या पासत प्रार्थून मागलें आनी उपास केलो आनी भितर वचून सगली रात तो जमनीर न्हिदलो. ताच्या घराच्या कारबारी आयले आनी ताका जमनी वेलो उठोवन आग्रो करूंक लागले, पूण तो कबूल जायना जालो आनी तांचे बरोबर जेवलोय ना. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. जबाब, निर्मळ काळीज रोचून म्हाका तूं दी देवा. जबाब, निर्मळ काळीज रोचून म्हाका तूं दी देवा. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा, पोत्तून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका, तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, निर्मळ काळीज रोचून म्हाका तूं दी देवा. तुजे सोडवणीचो म्हाका संतोष भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतल्या देवा, तुजे सोरशी पातकी पोत्तून येतले सायबा. जबाब, निर्मळ काळीज रोचून म्हाका तूं दी देवा. देवा तारुका म्हज्या, दयेन म्हाका निवार. सगल्यांक तुजी दया वांटतल्या सायबा. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या ओंठार तूं घाल. वाकाणीची उतरां. जबाब, निर्मळ काळीज रोचून म्हाका तूं दी देवा. उद्गार. Sorvespora soy soy. Sorvespora soy soy. Sorvespora soy soy. Sorvespora soy soy. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Sorvespora soy soy.
Solves sporat sui sui. Solves sporat sui sui. Solves sporat sui sui. सर्वेस्पो तुमचे सवे असू. Tumce soveasu. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oima tuca somia. त्याच दिसा सांज जातूच जेसून शिसांक सांगलें, पोलतोडी या. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसुल्लो तसोच ओड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय ओडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी ओडें उदकान बरोसर लारां ओड्याचेर फुट्टाली आनी तो वेऱ्याशे उश्याचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटाव. तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाड केली आनी दर्याक म्हणलें, तोंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड तोंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां बावार्थना? तेन्ना ते जबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाळ भावनो, आयज आमी पयल्या वाचपान एक घडणी आयकता, दुसऱ्या वाचपान दुसरी घडणी आयकता. पयल्या वाचपान आमकां काय बरें दावीद ह्या बादशायाची खबर आमकां मेळटा. उरियाक आपल्या ह्या वावरेड्याचे पत्नीक तो भुलता आनी किरीत भाशेन आपूण पातोक आदारता. हाका लागून सामेल ताका एक वोपार सांगून ताच्या तोंडार मारता आनी म्हणटा, तुवें सर्वेस्पराचेर आड पातोक केलो, हाका लागून तुका शिक्षा फावो जातली, कित्याक तुवें तुजें जिवीत बदलूंक नाय. आनी भाऊ भयणीनो, दावीद आपलें पातोक उडकून घेता आनी आपूण खरेंच आपल्या जिवितांत प्राचीत करता. देव भाऊ भयणीनो, ह्या दिसांनी आमकां जायत्यो वस्तू सांगता. वेंचणुको आयल्यात आनी वेंचणुके बरोबर आमी कशे तरेन आमचें मत मारचें, कोणाक आमी वेंचून काडचें, अशें आमचें मन उजवाडायत आसा. आमी जायते फावटी घडयेक आमी भिजूड जाता, घडयेक आमी बेसारमाय करता, घडयेक आमी कान बेरे करता, कित्याक आमकां आमच्या मनांत आसा तेंच करपाचें आमी थावें आनी येवजिलां. तर आमकां बाबा भयणीनो दुसऱ्यान बदलचें अशें आमकां दिसता जाल्यार आमी जायते फावटी घडयेक बेपरवा करता आनी आमकां जाय तेंच आमी करता. घडयेक फाटल्या 5 वर्सांनी आमी नदर मारून बोबाड मारली. आमचें जिवीत तांणी नर्क केलें, आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आयले, आमच्या जिवितांत जायती पिडापीड आयली. सरकार असलो, ताणें अशें करूंक ना, आमच्या आमदारांनी हे भाशेन करूंक ना. पूण वेळ जेन्ना येता तेन्ना बाबा भयणीनो आमी परतून तेंच पातो करता. कितें करता? आमकां दिल्लो अधिकार आमी जायते फावटी विसरता आनी परतून तेच मनशांक लॉज नासलेले कशें आमी विचून काडटा आनी आमी म्हणटा, बरो वावर ताणें केलो, कित्याक आमी भिजूड. आमी जायते फावटी भियेता. आज जेजू वोपार सांगिना, पूण आज खरी घडणी जेजूच्या आनी ताच्या शिसां बरोबर घडटा ते आमी शुभ वर्तमानांत पळयता. आनी जेजू जेन्ना बाबा भयणीनो ओड्यार चडून बसलेलो आसता तेन्ना वादळ मोड येता आनी शीस सगळे भियेतात आनी म्हणटात, आमी बुडटा, तुका कांयच पडूंक ना, तूं ओगीच न्हिदलाय. आनी जेजू उठ्ठा वाऱ्याक आनी वादळ मोडाक तोंड करता आनी जेजू तांकां म्हणटा, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमचो बाबार्थ खंय गेलो? तुमी आपणाचेरूच पयले सुवातेर बाबार्थ तेवलेले मनीस न्हय, देवाचेर पातयतात तसले मनीस न्हय तुमी, कित्याक तुमी आपणाचेर पातयतात आनी तुमकां अधिकार चलयतात तांचेर पातयतात. हाका लागून भिजूड तुमी, तुमच्या जिवितांत भिजूडायेन तुमी जियेता. आनी अशेंच आमच्या जिवितांत चलत्या जिवितांत कितें तरी घडटा भाव भयण. आमकां लॉस दिसता जायते फावटी की आमी तीच परतून परतून पातकां करता. कसलीं पातकां? आमी तांकांच विचून काडटा, तांकांच मोतां मारता, तांकांच जुट्टी दिता आनी म्हणटा, वय बरें करतात ते. कित्याक आमी भाव भयण लॉस नासलेलीं मनशां, आमी भिजूड मनशां.
आनी हेच देव आज आमकां दाखोवड करता की पातकी जिवीत तुमचें नपयत करात, तुमच्यो कोरन्यो, तुमचे आदल्यो वाटो सोडून दियात. उजवाडाची मनशां जायत, तुमचें मन उजवाडात आनी उजवाडाचे वाटे चलूंक तुमी बरी मनशां जातात ते भाशेन तुमचे वाटो बदलात. आनी भाव भयण्यो, जायते फावटी करूंक आमकां बाबार्थ आसूंक गरो, शिसांक बाबार्थ नासलो. जरी तो जेजू तांच्या सांगाता आसलो जाल्यार बाबार्थाची मनशां कशीं ताचेर पातयेवन हें वादळ मोड तोंड जातलें म्हणून उगीच बसून ते रावतले आसले. पूण ना, सगळे घाबरतात, म्हणटात तुका पडूंक ना, उठ आनी कितेंय तरी कर. आनी जेजू उठटा, बोबाळ मारून सगळें शांत करता. भाव भयणो, जिवितान आमच्या वादळ मोरां उपरासतात तेन्नाच आमकां देवाचो उगडास येता, तेन्नाच दुसरो वायट करता तें आमच्या मतीन येता, तेन्नाच आमकां कितें दुसरो वायट केल्लें ताचो सगळो उगडास येता. आनी भाव भयणो, आमी केणटाव, आमी गुणगुणटाव, गाराणें घालताव, आमी शिरापताव. पूण जेन्ना वेळ येता आमची जबाबदारी बरे तरेन पाळूंक आमी फाटीं रावता. आज आमकां परतून एकदां विचार करूया. देवान आमकां जुट्टी दिल्ली आसा, देवान आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा. ही जबाबदारी बरे तरेन आमी वापरुया. देवाचेर आमी बाबार्थ दवरता जाल्यार खरी क्रिस्तांव मनशां कशीं आमच्या अंतस्करणांत आमी अदीक आनी अदीक भाव भयणो अंतस्करणाचे भितर आमी नियाडून आमकां ह्या जी जुट्टी दिल्या, जबाबदारी दिल्या ती आमी वापरुया. आनी अदीक आमकां फावो तसले फुडारी आमी वेंचून काडुया. देवाचेर बाबार्थ दवरता जाल्यार देवान दिल्ली वस्त आमी बरे तरेन वापरून आमचोय फुडार बरे तरेन करूंक आनी तेच देवान दिल्ल्या ह्या जिवितान बरे तरेन जिवंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C26. निर्मोल पेटून सोऱ्याची सोम्या जेजुती गोडलोली ताचे गुणापे मासरोगो ताणे ओसुकाच्या आत्म्या एको जुरून जेजू बोरी आमच्या काळजाची भेट दोता बाबा मानून घे एकाने तुझ्या मनाक समोर बिता. म्हज्या भाव भयणे, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवया. सर्वेस्परा प्रसून जावन आमची दानां मानून घे, तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पाव. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं, तुमचे सगळे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर कार्यान सुरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेलोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाजता तुज्या संतां भक्ताची सभा देखून सगल्या देवदूतां संगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळपरांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार घडला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका सर्वेस्पराचें नांव येता तुका सोय. उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मारून सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खेयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोरोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया, सुम्याची सुवामी उडो खाता आनी एकाशीतले भियेता, तितलेच फावटी तूं वैभवान सो, आमी तुझे मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर, तांकां तुजी शागोतीन मेल्ल्या सोमेस्ताक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगातीत चोपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून जाता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा, सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनाक. आमेन. जिवितान आमचें कितें वायट आसा तें आमी सोडून दिवंक, बरें आसा तें आपणावंक, बऱ्याचेर आमी नदर घालूंक, आमचो फुडार उदीक बरेपणान जिवंक आमी वावरूंक जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां. सगळीं बरोबर हात जोडून जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका, पूण वायटांत सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसात. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दिसका जी कशी परमेतिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतें राजूच चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं, माये मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत. देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी वस्त जिसो आमकां पातकां मेकळी जागृतायेन आनी आमचें जिवीत बरेपणाच्या मार्गार जिवंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मिक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Jesu moja ikon mosot mo Mochang sanyat Rachivi dubzetli Dori tuce Karismo vatole Maka dosot Zorun motsunaka Dori tuce Karismo vatole Maka dosot Zorun motsunakan Tanuk lagwia Moja odmia Jesu Moje kantus Sorga velia mudia Jesu je Tuka asion rauta Tuce shimai Koslos makajina Jesu je Tuka asion rauta Tuce shimai Koslos makajina देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळटा ह्या तुज्या भोव व्हडल्या देण्यांत आमची खरी व्हडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगू ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आज सोनवार सांजे 6 वरांचेर इग्लेसीन मीस आसतले आनी 6:30 वरांचेर दाबोली कपेलान कोंकणी मीस आसतली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार गायन घेवया W14.
वादोळ माता तेन्ना मोच्या आदाराक